विजेची बिलां थकयल्ल्याचे विरोधात सरकार नोव्हेंबराच्यान केशी फायल करपाक सुरवात करतले. वीज मंत्री निलेश काब्रालान सांगला. ही थकबाकी मागीर खाजगी आसूं, सरकारी कार्यालयांतली आसूं वा हेर संस्था कोणाकूच सोडचे नात अशें तो म्हणटा. थकबाकीचो पुराय आंकडो 350 कोटी इतलो आसा. विजेची बिलां फारीक करपाच्या बाबतींत निलेश काब्रालान खर पावलां उबारपाचें थारायलां. कशे तरेन थकिल्ली वसुली करतलोच अशें म्हणत ताणें सरकारी खात्यांचेर केशी घालपाची शिटकावणी दिल्या. ताचे म्हणणे प्रमाण वेगवेगळ्या सरकारी विभागांची येणावळ 145 कोटी इतली आडावन उरल्या. Nilesh Kabral has gone tough on the payments of power bill areas. He is bent upon recovering all the areas failing which he has warned department would start filing cases. According to him, almost 145 crores of areas from various government departments. कितें जर केल्लें आसा हें सारकें आसा म्हूण हांवें पळोवपाक म्हाका 8-9 म्हयने लागले आनी 8-9 म्हयन्यां लागतरी अजुनूय म्हजें एक डिव्हिजन 1 पणजेचें आनी एक डिव्हिजन 7 म्हजें कुडचड्या वयलें फायनल जावपाचें उरलेलें आसा 2019. प्रिलिमिनरी तेणी दिल्लें आसा आनी बेस्ड ऑन ऑल द अदर सब डिव्हिजन्स 323 crores is outstanding. In that almost 120 crores, 145 crores is outstanding of government and others are private. आणि रिकवरी जी आसा जे म्हाका जे थोड्या गोश्टींनी पिडी म्हणजे पर्मनंट डिस्कनेक्शन केल्ली आसा ते लोकांनी पेमेंट फारीक करूना तेंची आमी RRC केसीस फुडल्या म्हयन्याच्यान घालपाक लागतले. सो वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू रिकवर ऑल दोज 323 crores as of today. Maybe it will go up to another 350 crores. वीज खात्यान पणजेच्या पालिका मार्केटाची वीज तोडल्या उपरांत ह्या विशयान गंभीर मोडण घेतला. स्वतंत्र कनेक्शना बदला पालिकेची वीज वापरतल्या विक्रेत्यांचेर ताचो परिणाम जाला. मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्या उपरांत ही थकबाकी हप्त्यांनी भरपाक सवलत दिवपाची ताणें तयारी दाखयल्या. पणजी म्युनिसिपालिटी स्वताचे कमर्शियल मार्केट आनी त्या कमर्शियल मार्केटान तेजो बिझनस चालू आसा. वेदर ते पयशे घेता वा ना घेता म्हाका खबर ना, पूण आमी आमचे पयशे घेवपाक जाय की लायट कंटिन्यू मेळपाक जाय. आज म्हाका दिसता ऑनरेबल CM मोदी पडटरी एका रिकनेक्शनाचे आमी सुवाळो केल्लो. वी आर टेकिंग अंडरटेकिंग फ्रॉम द पणजी म्युनिसिपालिटी दॅट दे वील पे इन इन्स्टॉलमेंट्स. द क्वेश्चन अरायजेस वेदर वी कॅन गिव DCB म्हणजे आमचे जे डिले पेमेंट DPC चार्जेस विच आर देर इट इज गवर्नड बाय द JRC. बट आय डोंट थिंक इट इज पॉसिबल बिकॉज सो फार I remember there has been never where the delay payment charges have been cancelled. Only that we can facilitate in form of installments, maybe 1, 2, 3, 4, 5 installments, which will be by part of it. हांगा बाजारान सकाळसून लायट ना, 3-4 दीस जाले लायट ना. काल तेंच्यांनी सगळे कलेक्शन काडून आमकां सांगला कितें लायट तुमकां आमी बसयता, एक लायट बसयता म्हणून सांगला. काल तेंच्यांनी सगळे कट करून गेला. अजून तेंच्यांनी लायट बसूंक ना. 2-3 लायट बसयला वयर आनी सकयल अजून बसूंक ना तेंच्यांनी लायट कांयच बसूंक ना. तेका लागून सकाळसून धंदो कांय ना, सगळे काळोख आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया.